ते शेनवारा 9 जानेवारी आम्ही दर वर्सा विधिकार दिन म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह डे आम्ही मनयता आणि तो ह्या शेनवार 9 जानेवारी मनयता कारणान त्या फंक्शनाक आमी गोंयचे आमच्या देशाचे उपराष्ट्रपती माननीय व्यंकय्या नायडू जे आसात तांकां आमी चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्ले आसात. कित्याक आपयल्या ह्या वर्सा तर अंदू आमी गोंयची 60 वर्सां लिबरेशनची आमी 60 वर्सां आमी पूर्ण करता आनी त्या खातीर हे फंक्शन आमी विधानसभा जो परिसर आसा त्या परिसरान ह्या कॅम्पसार आमी आयोजीत केल्लो आसा आनी तेजी पूर्व तयारी म्हणून आतांच गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जागेची पाहणी केल्ली आसा आनी हाका आमी हो स्पॉट आमी फायनल केल्लो आसा आनी तेजी तयारी जी आसा ह्या फंक्शनाची ही आयज पासून सुरू जातली. ह्या फंक्शनाक गोंयच्या 6-7 माजी आमदारांचो सत्कार केलो वयतलो ह्या निमतान आमदार दिवसा निमतान असो मोठो प्रोग्राम आमी त्या खातीर आसा